सिव्हिल सोसायटी प्रतिनिधींनी 2 ऑक्टोबराक लोहिया मैदानाचेर चालू केल्ली चळवळ फाटल्या कांय काळासावन राजकीय सुवार्था खातीर ज्या तरेचे धार्मीक दुस्वास पातळावपाचो यत्न चालू आसा त्या विरोधात गोंयचो एकचार तिगोवन दवरपाक 31 ऑक्टोबर राष्ट्रीय एकता दीस लोहिया मैदानाचेर सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो सिव्हिल सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी मारला। सगळ्या लोकांक तुमकां उलो मारता एकूच कारणां खातीर एक पावल तुमचें हें गोंय साल्वार करतलें। आणि आज जरी तर ते पावल तुम्ही फुडें मारपाक तर फाटी फुडें करीत जाल्यार जे जाणट्यांनी गोंय आमकां दिल्लें आहा ते आमी भुरग्यांक दिवपाक शकचो ना। आज सगळ्यांक अत्यंत गरज तर आसा जाल्यार सिव्हिल सोसायटी हॅव टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल। आणि सिव्हिल सोसायटी म्हणल्यार सगळे जाण आयले। वी वूड रिक्वेस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी कीप युअर पॉलिटिकल पार्टी बॅनर आउट आणि कम एज अ गोंयकार तुम्ही गोंयकार म्हणून मुखार येयात। पूण आयज वेगवेगळ्या कारणां खातीर आनी खेरीतपणान राजकीय सुवार्था खातीर जे तरेन आमच्या धर्मामदी फूट घालपाचे प्रयत्न चल्ल्यात ते आमी जावपाक दिवचे ना। कारण आमकां गोंय जें आसा जें सोशल फॅब्रीक जो आसा गोंयचो आनीक गोंयची जी समाजीक एकचार आसा तो फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाची जबाबदारी आमच्या सारक्या सोशल एक्टिव्हिस्टांची अशें आमकां दिसता। आणि म्हणून 31 ऑक्टोबर जो राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयतात त्या दिसाक सबंद गोंयच्यान जवळजवळ 2,500-3,000 लोक हांगा लोहिया मैदानाचेर येतले आनीक एक संकल्प करतले की जे तरेचे गोंय आमच्या जाणटेल्यांनी आमचे कडेन हाडून सोपयलां तेच तरेचें गोंय संघटीत गोंय आमी फाल्यांच्या पिळगे मेरेन पावयतले म्हणून। आणि सबंद गोंयच्यान बरो प्रतिसाद ह्या आमच्या आंदोलनाक ह्या आमच्या चळवळीक मेळपाक लागला। आमी आवाहन केल्लें हाजे पयलींच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत की आमच्या विचारांकडेन सहमत आशिल्ले राजकीय पक्ष आसात। कारण हो जरी सिव्हिल मुवमेंट जालो जाल्यार सुद्दां आमकां राजकीय पक्षांची भुमिका जाणून घेवपाची आसा, कोण कोण आमच्या बरोबर आसा ते जाणून घेवपाचें आसा।